उक्तावण सुवाळ्याक एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय वांगडा WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार, डॉ. केतन भाटीकार, कमिशनर गुरुप्रसाद पावसकर हजर आशिल्ले. So many cricket players who have done centuries. खूबशे जाण अशे सेंचुरीज जावं बेस्ट बॉलर्स म्हणून इंटरनॅशनल लेवलाचेर तांकां फेम मेळ्ळें आसा. आनी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आयज आमी प्री फेस्ट एक्टिविटीज म्हणून सुरू केल्ले आसात. ब्लायंड क्रिकेट ही कालच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी आयज आमी ताचें इनॉग्रेशनय केल्लें आसा. आनी बरें दिसता की संपूर्ण देशांतले आमचे ब्लायंड आसतले, आमचे व्हीलचेअर क्रिकेटर्स आसतले, हे सगळे हांगा आयिल्ले आसात. व्हीलचेअर क्रिकेट आमची रोखडीच सुरवात जावपाची आसा 4 तारखेच्यान. सादारण 4th, 5th, 6th आनी अप टू 11th ऑफ नोव्हेंबर ह्यो सगळ्यो मॅचीस जातल्यो. आनी 12th आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचो समारोह सोहळा जातलो. म्हणून बरें दिसता आमचे डॉ. केतन भाटीकर हांणी हो सगळो इनिशिएटीव जे स्पोर्ट्साचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ताजे स्पोर्ट्स डायरेक्टर म्हणून तांची नेमणूक जाले नंतर तांणी पयलीं म्हणजे आमचे 27 तारखेर एक टुर्नामेंट स्टेट चॅम्पियनशीप फॉर चेस दिव्यांगाची ती घडोवन हाडली. तांणी ब्लायंड क्रिकेट घडोवन हाडले आसा. ताजे नंतर ते आमचे व्हीलचेअर क्रिकेट घडोवन आसतले. म्हणून पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान ज्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जातल्यो त्यो ताका कनेक्टेड आसतल्यो. आमी ब्लायंड फुटबॉल ऑर्गनायज करतले, व्हीलचेअर बास्केटबॉल करतले, अशे अनेक स्पोर्ट्स आसात. बोसाय गेम्स आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जीचेर इंटरनॅशनल ताजेर आमी करतले. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट इज नॉट जस्ट अ इव्हेंट, इट इज अ मुवमेंट. ती एक चळवळ जावन आसा, ते रेव्होल्युशन जावन आसा, ती क्रांती जावन आसा, जाणे करून आपल्या प्रतिभेची, आपल्या पोटेन्शियलाची, आपल्या कॅपॅसिटीची जाणीव आमच्या दिव्यांगजनांक मेळटा. म्हणून अशे तरेचे जे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करप आनी गोंयच्या आमचे एक रोल मॉडेल जावचे. आमी इन्क्लुझिव्ह म्हणून हे आसा जो घेवन मुखार वचपाक जाय. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.